घटक राज्य दिसाचे तुमकां सगळ्यांक उर्बे बरीत परबी 18 गेल्ल्या ह्याच म्हयन्याच्या 18 तारखेक आमची स्टेट एक्झिक्युटीव मिटींग जाल्ली गोंयकार घरांत आनी त्या वेळाचेर आमी सांगिल्लें की आमी 11 मतदारसंघां भितर आमी आमचे ब्लॉक घालतले तयार करतले म्हूण ताचोच एक भाग म्हणून आमी 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमचे ब्लॉकाची नांवां हांव तुमच्या मुखार वाचतां. मांद्रे राम चंद्रकांत नागवेकर हो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट. पेडणे प्रशांत मनोहर घोडगे. कुमारजुंवे कृष्णा अलायस विक्रम मुल्ली परब. मये समरेश सदानंद वायगणकर. शिरोडा विशांत गांवकर. मुर्मुगांव निलेश महादेव नावेलकर. कुर्तालीम लुईस कांतान ऑड्रोस. फातोडा पीटर पास्कॉल फेर्नांडीस. सांगे संतोष सोनू गांवकर आणि काणकोण दत्ता एलायस पांडुरंग गांवकर. हे 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आतां अपॉयंट केल्ले आसात आनी तशी तांची कमिटी बी बेगीनच आमी सगळे डिक्लेअर करतले. 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी वेगवेगळे प्रभारी घातलेले आसात आनी ते प्रभारी वचून थंय युवा आनी महिला म्हणजे युवा आनी महिलांचे आमचो ब्लॉक तयार करतले. सद्याक पयल्या फेजी भितर 10 आनी नंतरचे जशी स्टेट एक्झिक्युटीव नंतर बेगीनच आमची मिटींग जातली आनी उरलेले जे फेज 2 आसात तेय बी आमचे आमी ब्लॉक प्रेसिडेंट ते घालतले आनी त्याच बरोबर वेगवेगळ्यो कमिटी आमी ज्यो आमी डिजॉल्व केल्ल्यो आसात त्यो बेगीनच आमी करतले. 10 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी सुरवातेक आमचे ग्रासरूट लेवलाचेर ऑर्गनायझेशन काम चालू करतले. ताजे उपरांत सेकंड फेजी भितरय करतले. ही कमिटी डिक्लेअर करपा खातीर खास ही आमी प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेली हांवें घेतला.